काँग्रेसीच्या 8 फुटीर आमदारांनी भाजपान पक्षांतर केल्या उपरांत काँग्रेसीत बरीच पोकळी तयार जाल्या आणि ही पोकळी भरून काडपा खातीर आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान धांवपळ सुरू केल्या आणि गोंयकारां खातीर आता आपलोच पक्ष पर्याय आसा असो दावो करपाक सुरवात केल्या। काँग्रेसीच्या 8 बंडखोर आमदारांनी भाजपान प्रवेश केले उपरांत आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान गोंयकारांचे खरे आणि प्रामाणीक फुडारी आमीच हे पटोवन दिवपाचे यत्न सुरू केले। आमकां एक संद दियात, ह्या फुटीर आमदारां भशेन आमचो सेल जावपा ना असो दावो आम आदमी पार्टीन केला। एके वटेन नीज गोंयकारां खातीर आतां फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो एकूच पर्याय उरला अशें आरजीचो सुप्रिमो मनोज परब सांगता, जाल्यार दुसरे वटेन तृणमूल काँग्रेस गोंयकारांच्या बऱ्या वायट काळांत तांच्या फाटीं खंबीरपणान उबे रावंक आयल्यात अशें टुणटुणे टीएमसी गायता। आफ्टर क्रिसमस फ्रेश न्यू इयर 2024 मिशन घेऊन आम्ही असतले। आप इज द ओनली होप फॉर गोवा आणि गोवन्स। 4.5 वर्ष पयलीं सांगताय की तुमगेले लायटीची बिलां, उदकाची बिलां, तुमगेले वखदाची बिलां आहा तशीच म्हारग आसतली। ही उणी जावपा नाही ही 4.5 वर्सां। तुमगेले रस्त्याक हड्डे आसतले, हे हड्डे पुरोवपा जावपा नाही। आमकां एक चान्स दियात 2027 आज सांगता 6 म्हयन्यान आम अशेंच करून काम करतले। आम सेला आसपा नाही, कितलोय प्रेशर घाले। जे वोट शहराक हे कॉम्युनल राजकारण, हे जातीवाद राजकारण नाका आसले, तांकां आतां एकूच पर्याय उरला तो म्हणल्यार आरजी। एज अ गोंयकार पार्टी, एज अ स्ट्रॉंग पार्टी, एज अ स्ट्रॉंग रिजनल पार्टी, एज अ ओनली ऑपोजिशन पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स तयार आसतली आणि सगळ्या लोकांक एक खात्री दिवपाक सोदता की हो जो विश्वासघात जाला काँग्रेस कडल्यान, जो बीजेपी कडल्यान जाला, तसलो विश्वासघात रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी केन्नाच तुमच्या कडेन करची ना। Have we made mistakes in building our organization? Of course we have. We never claim हम लोग सब जानता है, we know everything. No. We have made mistakes, but the best part of TMC and what we learn from our chairperson Mamata Banerjee is learn from your mistakes. And we have this much of humility to admit that yes, our focus is to, yesterday our focus, we had our first meeting yesterday of the new Goa TMC. हालींच जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात मुखेल विरोधी पक्ष आशिल्ल्या काँग्रेसी परस भाजपा सरकाराची न्हीद पिड्ड्यार केली, ती म्हळ्यार गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान। देखून गोवा फॉरवर्ड होच काँग्रेसीक रिप्लेसमेंट आसा अशें पटोवन दिवपाचो विजयाची मोख आसा। शुक्रारा जाल्ल्या मडगांव महानगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या वेंचणुकेच्या जैता उपरांत विजयान हीच मोख परतून एकदा उक्तायल्या। आज जर फुडें वचपाक जाय जाल्यार लोकांचें मन जिखूंक जाय, धमक्यो दिवन जिखूंक शकना। आनी मडगांव म्हणटा तें सगळ्यांक गोंयकारांक हांव सांगूंक सोदतां, क्रांती म्हणटा ती मडगांवाच्यान सुरवात जाता। आयच्यान क्रांती सुरू। मजगती तोंडार पडून लेगीत 8 आमदार सोडून गेले म्हूण पक्ष सोंपना, उरिल्ले 3 जाणूच गोंयकारांचे प्रश्न मुखार हाडपाक पुरो आसात असो दावो काँग्रेसीन केला। वो कांग्रेस पार्टी 2 एमएलए 8 एमएलए जाने से कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं होगा। ये आपने 2022 में भी देखा है। ऐसे डिफेक्शन होके अल्टीमेटली वी हैड कम ऑन 1 एमएलए, बट गोवा के लोगों ने फिर 11 एमएलए चुन के दिए। तो गोवा से आप कांग्रेस को इरेडिकेट नहीं कर सकते। खरें म्हळ्यार फुटाफुटीचें राजकारण गोंयकारां खातीर कांय नवी गजाल न्हय, पूण काँग्रेसीचे 8 आमदार पक्षांत आयल्या उपरांत 28 आमदारांच्या भाजपाच्या एब्सोल्यूट मेजॉरिटीक 3 आमदार उरिल्ली काँग्रेस, 2 आमदारांची आप, एकूच आमदार वेंचून हाडपाक शकलेली आरजी आनी गोवा फॉरवर्डाचो अपूर्बायेचो विजय सरदेसाय वेगवेगळे आसून लेगीत कशे टक्कर दितले हो प्रश्नूच आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।